आकाशान असल्याक उत्साकोन धाकटुल्या भुरग्यांक तुमी नासाशान सोडगीच्या राशान तुमकां नासुवान सोडगीचे राज आमचे देवाच्या भुरग्याचे 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 सोडगीच्या राशाक सगळ्या व्हडलो नोय साठो नोय शाणो धाकटुले भुरगे धाकटुल्या भुरग्यांक मोश्टावान घेशात तोर म्हाका तुमी मोय पासान घेता सोडगीचे राज आमचे देवाच्या भुरग्याचे 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 समेस्तांक देव बरो दीस दिवं भाव भयणींनो व्हडे खुशालकायेन आनी मागण्याच्या मनान आमी ह्या सुवातेर एकठांय जाल्या बेगीन फ्रांसीस शावेराच्या पांयां सरशी ह्या मेसाचे भेटेन भाग घेवच्याक एक मीस खेरीत भाशेन पोंबुरपेच्या फिरगोसकारांक दिल्ले आहा आनीक व्हडे खुशालकायेन आमचे मदें दिल्लीचो आर्च बिशप मोस्ट रेव्हरंड अनिल कोतो पोंबुरपेचो गांवचो पूत ह्या मिसाक हाजीर जावंक आमकां व्हडली खुशालकाय भोगता आनी ताका आमी सगळे पोंबुरपेच्या भाव भयणांच्या नांवान मोगाचो येवकार दिता तो दिल्लीसून गोंया आयल्या आमचे मिसांतूय भाग घेवपाक म्हणटच खुशालकायची घडणी ही आनीक आमकां समेस्तांक आज दुसरे पाद्री बराबर आमी तुमकां येवकार दिता पूण गरजेचें आयज सगळे भुरग्यां पासत आमचो दीस कसो भेटयता निरपराधी भुरगीं एक भुरगो बाबुलो जेजू जल्मला आनी जायते भुरग्यांकूय एके भशेन तांकां हेरोदीन कातरून मारून उडयल्या म्हणटच आमच्या गांवांत आमच्या गोंयांत आमच्या संवसारांत आवय बापूय म्हणटात ती फामील म्हणटात ती गरजेची आनी ते पासत सगल्या आवय बापाय पासत आमी मागुया आमकां आनिकूय भुरगीं दी म्हूण एक न्हू दोन न्हू तिसरें जालें जाल्यार एक फादर जावपाक घडी बिशप जायना जायत एक फादर जावपाक एक सिस्टर जावपाक आमकां यादनिकाचें आनी माद्रीपणाचें देणें अदीक वाडत वचूंक मागूंक हो संदी हो सोयीक जावन दी आनी ह्या मागण्याच्या मनान आमी मिसाक आतां सुरवात दिवंक बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं मोगाल भावा भयणीनो आयज पवित्र सभा निरपराधी बालकांची परब समोरमता ह्या मिसाचो विशय भुरगें देवाचें देणें जिविताचे राखणदार जावया जिवीत जावन आसा देवाचें देणें आनी ह्या जिविता वरवीं जें आमी कितें कोत्ता तें आमचें देणें देवाक ह्या मिसांत भाग घेतना जिविताचें मोल वळखून घेवंक आनी आमच्या तशेंच दुसऱ्यांच्या जिविताचे राखणदार आमी जावंक देवाचो आदार आमकां मागुया खेरीतपणी ह्या मिसांत भुरग्यां पासत आमी मागुया
म्हज्या भावा भयणीनो, हे पवित्र रितीन फावोर ती परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. हांव पातकी सोद पददार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सदां संकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थूया. मोहिमा देवाक उत्सर्गी संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सोर पदवेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिन वाचता, तुज्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सुम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्पुता, सुम्या देवा देवाचे शेलये, तूं संवसाराचे पाप काडटाय, आमची काकूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमीन. स्वर्गीच्या बापा, आयच्या दिसा निरपराधी बाळकांनी रोगसाक्षी जावन आपली जिबेन न्हय पूण मोरणान तुजी वाखाणणी केली आनी जिबेन उसारताव तो बाबार्थ जिविताचे चालीन परगटूंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्म्याचे सांगाती तुजे बरोबर जेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. भागीवन जुवाचे पयले चिटी वेले वाचप. प्रितीच्यानो, आमी आयकलां आनी तुमकां आमी परगट कोत्ता तो जेजूचो संदेश हो. देव म्हळ्यार उजवाड आनी ताजे सवें कसलोच काळोख ना. काळोखांत आमी चलता आसतना देवाच्या एकचारांत आमी आसा म्हूण आमी सांगलें जाल्यार सगलें आमचें जिवीत फटकिरें. कित्याक स्वता प्रमाणे आमी जियेना, पूण जसो देव उजवाडांत आसा तशी आमी उजवाडांत चलता जाल्यार एकामेकाच्या एकचारांत आमी आसा आनी ताच्या पुता जेजूचे रोगत सगल्या पातकांतली आमकां शुद्ध निर्मळ करता. आमकां पातोक ना अशें आमी म्हणलें जाल्यार आमी आमकांच फटयता आनी आमचे सवें आनीक सोत ना. पूण आमची पातकां आमी ओळखून घेता जाल्यार देव आमची पातकां बक्षिता आनी सगल्या खोतापणांतली आमकां नितोळ करता. कित्याक तो विस्वासी आनी प्रमाणीक. आमी कधीच पातक करूंक ना अशें आमी म्हणलें जाल्यार आमी ताका फटकिरो करता आनी ताचें उतर आमचें सवें ना जाता. म्हज्या सुपुल्ल्या भुरग्यांनो, तुमी पातक करचें न्हय म्हूण हांव हें तुमकां बरयतां.
पूण कोणूय पातकान पडलो जाल्यार बापा मुखार आमचे खातीर विनवती कोत्तलो आमकां एकलोच शार्ती आसा, तो प्रमाणीक जेजू क्रिस्त. तो एकलोच आमची पातकां नाटक करता, ती बोळी आमचीच न्हय बोगोर आख्या संवसाराची. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जातलो. शिकाराच्या फासांतली सुण्या वरवीं आमी सुटोन गेल्या. परतून म्हणया, च्या फासांतली सुण्या वरीं आमी सुटोन गेल्या. सोरेस्पोर आमकां पावूंक नासलो जाल्यार जेन्ना मनीस आमच्या आंगार पडले तेन्ना तांचो राग आमचेर पेटोवन ते आमकां जिवीच गिळटले आसले. आमचो जबाब. शिकाराच्या फासांतली सोण्या वरीं आमी सुटोन गेल्या. आमी उदकान बुडून वतलीं आसल्या. उदकाचो लोट आमकां ओडून वतलो आसलो. तांची भिरांकूळ ल्हारां आमकां गिळ्ळ्या बगर रावची नासलीं. आमचो जबाब. शिकाराच्या फासांतली सोण्या वरीं आमी सुटोन गेल्या. ताणें फास चोडून उडयलो आनी आमी सुटोन मेकळीं जाल्या. जाणें रोचला स्वर्ग आनी संवसार, त्या सोरेस्पराच्या नांवान आमचो आदार. चो जबाब. शिकाराच्या फासांतली सोण्या वरीं आमी सुटोन गेल्या. शुभ वर्तमानांक सगळीं उबी रावया. Alleluia, 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 alleluia. आमी तुका वाकाणटा देवा. तूं सोरेस्पोर म्हूण आमी ओळखून घेता. रोग साक्षांचो निर्मळ पोरजोळीत जमो तुका वाकाणटा सोरेस्परा. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातया पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. तुका सोम्या. ते उदेंतीचे विद्वान परत वचना फुडें जुजेक सपनां दिश्टी पडून एका देवदूतान म्हणलें, उठ, बाळकाक आनी ताच्या वैगे आनी इजिप्ताक पळोवन वच, आनी हांव सांगो पर्यंत थंय राव. तर हेरोड बाळकाक ना करूंक ताची सोद कोच्चो आसा. जुजे उठलो आनी बाळकाक आनी ताच्या आवय घेवन तेच राती इजिप्ताक पळोवन गेलो, आनी हेरोड मोरोसोर थंय रावलो. इजिप्ताक थावन म्हज्या पुताक हांवें आपोवन हाडलो अशें सर्वेस्परान प्रवाद्या वरवीं सांगलोलें उतर पाळचे खातीर हें घडलें. विद्वानांनी आपल्याक फटयलो म्हूण पळोवन हेरोद एकदम रागाबरीत जालो आनी आपल्या मनीस धाडून बेतलेहमांत आनी सरभोंवतणी आसलेल्या गांवांनी विद्वानां कडेन विचारून घेतलेल्या काळाच्या हिशोबा प्रमाणे 2 वर्सांचे वो उणे पिरायेच्या बाळकांक मारून उडयले. तेन्ना जेरेमायस प्रवाद्या उदेशी अशें सांगलोलें तें खरें जालें. रामा गांवांत एक साद आयकूंक आयलो, मोठें रोडणें आनी विलाप. रेखेल आपल्या भुरग्यांक रडटाली आनी ती नाच जाली म्हूण बुजवण घेनासली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाकाणी तुका क्रिस्ता. हांगा एकठावल्या सगळ्या पाद्री भावांनो आनी उदी करून आमचे पोमुरपेचे इगोजेच्या फिरगोसकारांनो, सगळ्या भाव भयणींनो, आमी आयल्या भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराचे पांयाशी ताची मुजत मागूंक
आमी खरे जेजूचे पाटलाव जाव जावंक बागेंत फ्रांसीस शावियर आमचे इंडियेंत पावलो हीच बरी खबर घेवन आनी बरी खबर म्हळ्यार की जेजून आमकां पातकांतले सुटयल्यात आमकां नवें जिवीत दिलां जेजू वरवीं आमकां देवाचो मोग मेळ्ळा उपरुमीत मोग देवाचो आनी की देव उजवाड म्हूण आनी आयज ज्या जबाबान आमी म्हणा शिकाऱ्याच्या फासांतलीं सोवण्या वरवीं आमी सुटोन गेल्या कोणे आमकां सुटयल्यांत जेजून आपले शिकवणेन आपलें सगळें जेजून आमचे पासत सोंसलें त्या वरवीं आनी अदीक करून आपल्या मोरणा वरवीं आनी पुनर्जन्मा वरवीं जेजून आमकां शिकाऱ्याच्या फासांतलीं आमकां सुटयल्यांत देंवसाराच्या फासांतलीं आमकां सुटयल्यांत पातकांतल्या सोपक्यांतलीं आमकां सुटयल्यांत आनी मोरणांतलीं आमकां सुटयल्यांत आनी आमकां नवें जिवीत आमकां जेजून उगडापें केलें स्वर्ग आमकां उखडलो आनी आमकां दाखयलें की आमी सगळीं जाणू जावंक जाय म्हूण देवाचीं भुरगीं हेंच आमी परगोटलां जेन्ना आमी क्रिसमस आमी समोर उमला तेन्ना की देवाचो सोब मनीस जालो आनी ताणें आमकां ही पदवी दिल्या म्हूण देवाचीं भुरगीं जावंक आनी तो जावन आसा म्हूण उजवाड ह्या संवसाराचो आनी उजवाड काळोखाक पयस करता काळोख म्हळ्यार जंय उजवाड ना जंय उजवाड आसा थंय काळोख ना आनी काळोख म्हळ्यार पातोक आनी हे पातोक काडून घेवंक आनी आमकां सगळ्यांक देवाचीं भुरगीं करूंक उजवाडाचीं भुरगीं करूंक कशे भाशेन आमी मोगान रावंक जाय तें आमकां शिकोवंक बागेंत फ्रांसीस शावियर आमच्या देसांत पावलो देखून आयज आमी देवाक आर्गां दिता आनी मागुया सदांच हे वाटेंत आमी चलोवंक आमकां सगळ्यांक आपयल्यांत पाटलाव जावंक जेजूचे आनी जेजून आमकां हेंच सांगलां की जो कोण म्हजे फाटल्यान येवंक सोदता ताणें आपलो खुरीस घेवंक आपल्या खांदार घेवन म्हजे फाटल्यान म्हजो पाटलाव जावंक जाय म्हूण जेजून आमकां सांगलां जशे भाशेन एक बी जमनीन पडोन मोरना जायत ती फळां दिवंक पावचें ना पूण जी मोरता ती फळां दीक जाता तर आमी खरेंच जोरी तर आमी एकामेकाचो मोग कोत्ता आनी जेजूचो उजवाड आमच्या काळजांनी आसा म्हळ्यार पवित्र आत्मा आमच्या काळजांनी आसा तर आमी पवित्र आत्म्याची फळांय आमी उजवयतल्या हें देवाचें उतर जेन्ना देवाचें उतर आमच्या जिवितांत आसा तें देवाचें उतर आमकां पातकांतलें धुवन काडटा आमकां आनी आमी नवीं मनशां जाता आनी बरी खबर म्हळ्यार आयच्या दिसा कोणाच्यानूच म्हणूंक जायना म्हाका पातोक ना कितले फावटी आमी म्हणटा हांवें वायट करूंक ना बोगळांत आमी दुसऱ्याचेर घालता ताणें वायट केलें पूण हांव वायट न्हय आयज काल हांवें वायट केलें म्हणून लोकांक बरोच कोश्ट जाता पूण बरी खबर जोरी तर आमी शिकाऱ्याच्या फासांतलीं आमकां सुटोंक जाय आनी खरी स्वतंत्रताय आमकां मेळूंक जाय तेन्ना आमी खरेंच म्हणूंक जाय हांव पातकी हांवें पातोक केलें म्हजो गुन्यांव जालो बोगळांत म्हजेर घालात दुसऱ्याचे आमी बागेंत पावलून आमकां सांगलां लिपोवंक जाय दुसऱ्याचें वयर काडूंक फावना पूण आमी म्हजें पातोक कितें म्हजें वायट कितें हांवें कितें वायट केलां तें पयलें पळोवंक जाय तेन्नाच आमी खरेंच जेजूचे पाटलाव जातले आनी आयज आमी उगडास करता निरोपराधी बाळकां तांचो उगडास करता रोग साक्षी ताणें रोगत वायरवलें जेजू पासून
निरोपराधी ते भुरगे हेरोदान तांकां मारून उडयलेत. हेरोदाच्या काळजान उजवाड नासलो. जेन्ना आमच्या काळजान उजवाड ना तेन्ना अशीं आमची कर्तुत्वां. वायट तें आमच्या काळजांतल्यान भायर सरता. तो भियेलो दुसरो राजा आयला म्हणून. पूण जेजू ह्या संवसारांत असलें राज स्थापूंक येवंक नासलो. जेजू आयलो देवाचें राज स्थापूंक. आनी जेजून सांगलें म्हजें राज ह्या संवसाराचें न्हय म्हूण पिलाताक सांगलें. आनी जेजून आमकां शिकयलां तें देवाचें राज. आनी ह्या भुरग्यांनी रोख साक्षी जावन ही गोवायकी दिली की जेजू ह्या संवसारांत आयला आमचे पासून मरोन आमकां नवें जिवीत दिवंक. आनी ताचे फाटल्यान कितल्या रोख साक्षी आयल्यात आमचे पवित्र सभेच्या इतिहासांत आनी आमचे इंडियेनूय. 2008 वर्सा आमी जाणो कंडमाल ओरिस्सा कितल्या आमच्या लोकांनी जिवीत आपलें रोगत वारयलें जेजू पासून. वरात म्हणे म्हजें जिवीत वरात पूण हांव भावार्थ केन्ना सोडचो ना. हें जावन आसा खरें विश्वासीपण. आनी हेंच आमकां भाग्यवंत फ्रांसिस्कान शिकयलां. पवित्र उतर आमकां शिकयता तेन्नाच देवाचें राज ह्या संवसारांत येतलें. मोगाचें राज, शांतिकायेचें राज, एकचाराचें राज, एकपणाचें राज. आनी हाचे पासत आमी केन्नाय रोगत वारूंकूय तयार आसूंक जाय. ह्या भुरग्यांनी आमकां शिकयलां तर आमी सदांच उगडास करूंक जाय. हे वाटेन चलोवनूच आमी खरेंच देवाचें राज ह्या संवसारांत हाडटले म्हणून. तर हेंच आयज मागुया आनी अदीक आनी अदीक खरें जेजूचे पाटलादाव जावंक आमकां कुरपा दी म्हूण जेजू लागीं आमी मागुया. आनी अदीक करून निरोपराधी बाळकां आमचे मुखार घालून तांचेय लागीं मागुया आमचे पासत मागात म्हूण. उबी रावया आनी काय आमची मागणी भाग्यवंत फ्रांसिसाचे मजतीन आमी आमच्या देवा मुखार आमी घालुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या जिविताचे बरी देखी वरवीं शुभ वर्तमानाचे परगोटणार संवसाराच्या शिमा पर्यंत जावंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी सृश्टी आनी समाजा पासत उस्क्यान वावरूंक आनी गरज तितल्यांकूय गरजेच्यो सवलती दिवंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. वेगवेगळ्या दुवेसांक पिडेक आनी जाणट्याच्या घरांत कश्टवतात तांकां दोतोरां आनी आपल्या गोराब्याच्या मनशां वरवीं बरेपण फावो जावंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. भुरग्यांक जल्मांक हाडूंक सोदिनासलोल्या आवय बापायन जिविताचें मोल वळखून घेवंक तशेंच सगल्या भुरग्यांक देवान राखूंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. मोगाळ बापा जी मागणी आमी तुजे मुखार घाल्या ती आयकून घे. जे आमी मागलां तें आमकां फावो कर आनी सदांच आमी भावार्थान
मोगान आनी बोरमाच्यान वाडून आनी सोडून वचूंक आमकां तुजी कृपा मेळूं हेंच आमी मागता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमची बातकां धुवन काडून निर्मूल करचा तुका ओपूंक देवा आनी मनशा मदें संधान करूंक शांती करूंक आसा जेजू तुवें दिलो भुरगो तुजो आसा जेजू तुवें दिलो भुरगो तुजो. म्हज्या बाबा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं देवाक मानताचोच तें म्हूण मागात. सर्वेस्परा रोगतान आपणाक साक्षी दिवंक जेजून निरुपराधी बाळकांक विंचून काडली. ह्या सोडवण्याच्या बलिदानांत आमी तुका भेटयता त्या तुज्या पुताच्या रोगतान आमचेय अपराध धुवून काड म्हूण आमी नम्रतायेन मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सौर पदवीदारा आनी शासनाच्या देवा सौर काळी आनी सौर ठांय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजो अनंत शब्द मनीस जालो आनी आमच्या गिन्यानाच्या किरकोळ दोळ्या मुखार तुजे मोहिमेचो प्रकाश फांकलो. मनशा रुपान दिसत्या देवाक ओळखून आतां ना दिसत्या वस्तूंच्या मोगान पेटून वचूं आमची काळजां. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सौर दरबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता म्हणून. Darbarazo sorvespor tu, sorgani sosar bola, tuja vojvovan, u sorgi tuka soj sor. Sorvespora činavi, eda taka sor. U sorgi tuka soj sor. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धारून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदीं ताणी उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेचपणी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी शासनीक कोराराचें हें रोगोत.
पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक कोरात. बाबार्थाचो गूट परगोटुया. Jesu ami oundokato, ani rekashikle pietam, title pauti tu voivovan Jesu, ami tuce moron porgotau. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोगटीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उडो आनी सोडवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतोल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बापा, फिलिप नेरे आमच्या गवळी बापा, सिमांव आमच्या आदारी गवळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवांचो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतींत मेल्ल्यांक समेस्तांक तुजें पळसुलीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारी देवाची माई सांगाती, बाग्योन सुसे तिचो पोती, बाग्योन धर्मदुतां आनी सोड काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाचे सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्वोद्वेदार बापा सर्वोंदोनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमच्या सोरोडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन आमी धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशेंच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताल्लेंत पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सोर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांत. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचे कोडेन रोगताचे मिसळणे वरवीं आमकां ती सेवतोल्यांक सासणाचें जिवीत मेळूं. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रोगत हांव सेवूंक वेतां, ती म्हजेर सोडटी आनी खास ताळेन आसां. पूण तुजे काकलुतीन म्हज्या ओतम्यांक तुजेंच कुडीक भलायकी आनी ओखोत दिवं.
ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक पयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. कातोलीक धर्मान जाणें बावतिजमाचो संस्कार घेतला फकत ताणीच कुमन्यांव घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूंनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कुमन्यांव घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कातोलिक धर्मामध्ये जाणे बावतीन संस्कार घेतलेला आहे ताणीच क्रिस्पसा स्वीकारावे. जिन्होंने कातोलिक कलीसिया में बपतिस्मा संस्कार ग्रहण किया है वही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. Mosha ngayon ko kusyal kaye ulaso moje bito chieta moso Dieu moje bito chieta moso Dieu Chivon Gesù Bukelo moso otmo Virun gelo chiu moso Ai lo Gesù Deo taro apur moso pranzalo Ai Lord Gesù, Deo taro, apur mozo pranzalo. Ot mea moja, gayon ko, kushar kaye, ulason, moje bito hochieta, mozo Deo. Mozo Dieu, moje bito chieta, mozo Dieu, Chivon Gesù. Tanele moje kalis, shitolut kakrautale, suke boiche, Polo paus calis sarenda doshi Suke boiche Polo paus calis sarenda doshi Ot mea mosha gayon kon Kushal kaye ulason Moje bito hochieta Mozo Dieu Moje bito hochieta Mozo Dieu Chivon Gesù Gesù mozo Dieu taro Moje bito chieta Moja wotia riglole taches caris dotota Moja wotia riglole taches caris dotota Ot mea moja gayon ko
कुशलताये उल्लासून मोचे पितो होचियेता मोसो Deus मोचे पितो होचियेता मोसो Deus जीवो Jesu Tace mon moja mona Moje libertace so Moja calzan Tazo mo Kede moje deau leba Moja calzan Tazo mo Kede moje deau leba आमचो मोगाळ जेजू आतांच आमच्या काळजांत आयला आनी आपल्या संतोशान आनी शांतीन तो आमकां भरता. तर ह्या वेळार आमचे दोळे धांपुया आनी थोडोसो वेळ आमच्या काळजांत आयिल्ल्या जेजूक दिनवासुया. सगळीं उबी रावया. प्रार्थुया. बो मोगाळ बापा, अजून उलोवंक येनासलेल्या बाळकांक रोगतान जेजूक साक्षी दिवंक तुवें फावो केली आनी ताच्या जल्माच्या समयार रोग साक्षांचो मुखूट जोडूंक विचित्र मांडवोलीन तुवें तांकां पावयली. तांची परब समोर म्हूण तुका आमी दिनवासतांव आनी ह्या सर्गेच्या जेवणा वरवीं आमच्या सोडूंडाराच्या जिविताची भरतेंत आमकां सुमा वांटो दी म्हूण आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मातशें बसत. आयज मिसाची बॅट समोर उबलल्या आनी आमचे पासत मागलेल्या आमच्या आर्चबिशप अनिल कुतो ताका आमी दिनवासतांव. तशेंच सव बलिदानांत वांटो घेतल्यांक आमच्या याज्ञीक भावांक आनी पोंबुरपेच्या फिरगोस्कारांक आमचे दिनवास. तेच बरोबर गायन पोंगोडाक आमचे दिनवास. ह्या दिसांनी मिसाचो वेळ हे पोरी सकाळीं 6, 7:15, 8:30, 9:45 आनी 11 आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15. 6:15चे मीस इंग्लीश भाशेन जातले. कुमसाराचें पेंडॉल तुमचे दावे वाटेन आसा. कुमसाराचो वेळ सकाळीं 6:30 ते दनपार 12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. तशेंच तुमचे उजवे वाटेन कावन्सिलींग सेंटर आसा. कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळीं 8:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत. आयज 12:15 तामील भाशेन मीस आसतलें. फाल्यां पवित्र कुटुंबाची दोबाजीक परब. तशेंच फाल्यां आमच्या दोन प्रांतांत जुबली येराची दोबाजीक उक्तावणी आमी सांजे 3:30च्या मिसार करतल्या. म्हणटच फाल्यां 3 वरांचेर तावन जुबली येरा बाबतींत म्हायती घेवन आमची तयारी आमी सुरू करतल्या. ह्या दोबाजीक मिसांत वांटो घेवंक तुमकां सगल्यांक आमंत्रण आसा. Tomorrow in our archdiocese we celebrate the solemn opening of the Jubilee year with the celebration of Mass at 3:30 p.m. The preparation for this Mass will begin at 3 p.m. डिसेंबराचे 30 सांजे 6:15 मीस गोंयकार जे परदेसांत वावुरतात व परदेसांत शिकतात तांचे खातीर भेटयला. On the 30th of December, the evening 6:15 Mass is dedicated to Goan diaspora. आशीर्वादाक सगळीं उबी रावया. सोर्बेस्पोर तुमची सोबे आसूं. तुमचे सभे आसूं.
सर्वपदवीदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्रत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून येयात क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा बागयोन फ्रांसीस शावेराक मागणे सगलीं बरोबर बागयोन फ्रांसीस शावेराक जेजूच्या मोगान तुजें काळी सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोडोवन मेलोय ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासतांव आनी आतां आमचीच पासत तुजी विनोती मागतांव जण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाती पावय म्हूण मागतांव आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाखाणटाव आमेन Adoro Daptulia Sogli Pritum na Paulia Aquarcus Fiantuli Plur Burgaru Pliat Aulului Jesu Balca Priticia Mogarista Calpea vamrea, dumleacea, raza